आनी जेजू लोकांक पळोवन चुरचुरलो आनी आपल्याशी सांगतो म्हणटा, जशी मेंढरांक राखूंक एक गवळी आसता, जर गवळी ना ती मेंढरां ते वटेन हे वटेन पसरतात आनी मागीर सुणी आनी मागीर लांडगे येवन तांकां मारून उडयतात आनी खातात. पूण तो मेंढरां राखपी जर आसा तो तांकां एकठांय दवरता, तो तांकां सांबाळटा. आनी फुडें जेजू म्हणटा, पीक जायतें आसा. शेतांत जेन्ना पीक जाता भात, तें लुवूंक नाका, मनशां नाका तें लुवूंक, नाजाल्यार तें पाड जातलें न्ही. देखून जेजू म्हणटा, पिकाच्या धन्या लागीं वावराडी धाडूंक मागात म्हणटा. आतां ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कितें शिकूंक मेळटा? जायतें आसा. पयलें, आमी आमचो वावर करीत वचूंक जाय. लोक आमचे विशीं कितें चिंता, कितें उलयता, ताचे कडेन आमी कान दिवं न्हय. जायते फावटी आमी कितें करता, हांवें बरें वाचलें, हांवें बरें गायन केलें, हांवें बरो शर्माव केलो, हांवें साक्रिस्तीचें काम बरे भशेन केलें आनी म्हाका कोणें तरी बरें म्हणलें, हांव फुगतां. आनी म्हजे विशीं कोण वांकडे उलयता वा कांयच बरें उलयना, हांव सुकतां. म्हणजे कोण तरी आमकां फुगयता आनी कोण तरी आमकां सुकयता. अशें जावंक उपकारना. आमचे विशीं बरें उलोवं, वायट उलोवं, आमी तें भायरच दवरूंक जाय. आमचे भितर घेवंक उपकारना. आमचे भितर घेतल्यार आमी दुखी जाता. आनी दुखाचें कारण आशा. आमचें तें एक आशा आसता, सगळ्यांनी आमचें बरें चिंतूंक जाय, बरें उलोवंक जाय. ना, तशें संवसार तसो ना.